मोपाचे आता अशें जाला की द फायल डीड नॉट कम बिफोर कॅबिनेट इन लास्ट मिटींग. फुडले कॅबिनेटाक येतली जाल्यार तुमी सांगात. आनीक एनीवे 5 तारखेक मोपा ऑपरेशन स्टार्ट जातात. सो वेन नाव ऑपरेशन स्टार्ट तितली मेरेन हे एपाची गजाली जाग्यार पडटल्यो ऑर इन द मीन टायम वॉट इज द प्लॅन ऑफ द गव्हर्मेंट. कारण फाल्यां जर 5 तारखेक जर ते लँड जाले एअरपोर्टा वयल्यान भायर आयले मागीर कितें म्हाका दिसता ऑपरेशन सगळ्यांच तकलें आहा. ना आमी व्हेरी क्लियरली आमी डिसायड केल्लें आसा बिफोर 5th एवरीथिंग वील बी इन प्लेस इन्क्लुडिंग द ॲप. including the app is ready. There is no problem about No, the app. register जावन थंय ऑपरेशनलायज जावन Everything will be ready by the 5th of January. When the first flight lands and the passengers arrive, you will have the app ready. आणि ॲप रेडी ना जाल्यार देखून गोवा मायल्स थिंगा आसतली. अंडरस्टूड न्ही. आनी रेजिस्टर केल्लें आतां तें आमी सांगलां टुरिजम कोडे रेजिस्टर कोर कोण कोण ॲप For the queue system. फॉर द क्यू सिस्टम. सो एवरीथिंग विल बी इन प्लेस दॅट वे. आणि तिथींग प्रॉब्लेम म्हण असतात तुमकां खबर दॅट इज आसा. ओके बट देर शुड बी अ सम बेसिक सिस्टम इन we प्लेस have ऑन already we have already planned out everything very systematically. You will see there will be no chaos and unless टॅक्सी वाले मुद्दम तांकां कोफुजांव करपा जाय. बट वी वील कम डावन विथ अ व्हेरी हेवी हँड. हें तेणी समजुणी घेवपा जाय. आदलो कार्ड गेलो आमकां मातशें पूण इल्लो प्रॉब्लेम जाल्लो नाका. ट्युरिस्ट येता तेका टुरिजम कॅपिटल जेन्ना आमी म्हणटा गोंय जायत आसा हो सेंटर सुद्दां करपा सोदता. आज सगळे गोंयकारांचे कोडे पळयता सगळे गोंयां पळयता. आतां आमचे एक्सपोजिशनूय जावपाचें फुडल्या वर्सा. Goa has become the number 1 place in the world for different events. Maximum events by the way take place in a small आमच्या धाकटुल्या गोंयान सगळ्यान जास्त इव्हेंट जाता. Can we afford this chaotic situation in transport? हे आमी समजणी घेवपा जाय. एब्सोल्युटली खरें. आनी म्हाका हांव लोकां तर्फे विचारता गोंयकारां तर्फे विचारता कारण दीस इज नॉट द फर्स्ट टायम गव्हर्मेंट इज टेकिंग सच अ फर्म स्टँड. गव्हर्मेंटान हाजे पयलीं घेतला आनी मागीर कितें तरी जाता कसलो तरी प्रेशर येता आनी एक पावल फुडें आनी 2 पावल फाटीं अशी सद्या ह्या इश्याचे 2-3 फावटी तरी परिस्थिती जाल्या. ह्या खेपेक हें जावची ना हाजी तुमी एश्युरन्स दितात. हांव तुजें मान्य करता. हेजे फुडें कितें जातालें आमच्याच कॅबिनेटीन थोडे लोक आसतले ते दुसरेच व्यू घेताले आनी मागीर ते फॉक्सट्रॉट आसा 2 स्टेप फुडें 1 फावट तो डान्स जातालो. आतां तो डान्स जावपा ना. आतां नॉर्मल क्लासिकल डान्स जातलो. सारको स्मूथली फुडें वचपाचो आनी बरें प्लिजींग टू द इयर्स प्लिजींग टू द पीपल ऑफ गोवा आनी ऑल स्टेक होल्डर्स. डेफो आय एम प्लिडींग विथ देम प्लीज कम ऑन बोर्ड. तुमी सगळे येयल्यार सारकें जातलें. 2 मुद्दे आनी म्हाका खूब गोंयकारांच्या मनांतलो प्रश्न. हें जे तुमी करतात सगळें ही वेवस्था एकदां आफ्टर द टिदींग प्रॉब्लेम्स जाग्यार बसली एक गोंयकार म्हणून म्हाका टॅक्सी वापरपाक मेळटली काय कितें. कारण सद्याक अशी परिस्थिती आहा की कोणूच गोंयकार टॅक्सी वापरना कारण ते ट्युरिस्टांचो रेट आनी गोंयकारांचो रेट दोनूय सेम ना. एक जातलें एज यू टॅक्नॉलॉजी इज एडॉप्टेड चडान चड लोक जेन्ना ॲप यूज करून टॅक्सीन म्हणजे प्रवास करतले. हांव समजता आख्खे गोंयान ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. सगळ्यांक भाडेंय मेळटलें. गोंयकार टॅक्सीन भोंवपाक शिकतले. आतां ऑफिसान सुद्दां थोडे बसींनी येता. फाल्यां शेअर टॅक्सी येतली. 5 जाण बसून व्यवस्थीत ऑफिसान येतले टॅक्सीन बसून ऑन ॲप बेस्ड टॅक्सी. इट वील कम मच चिपर देन युअर ट्रॅव्हलिंग बाय बस. ही परिस्थिती येवपाक आमी प्रयत्न करता आनी डेफिनेटली येतली म्हाका तरी खात्री आसा.